आता मेरेन उसगांव तिस्कावेल्या पीडीए मार्केटाचे फक्त स्लॅबाचे कुडके आणि प्लास्टर कोसळटले। आता थंय कोयराच्यो राशी कुशिल्ल्यान लोकांक मलेरिया आणि डेंग्यूचो भंय पडला। मार्केट कॉम्प्लेक्साचे हे बिल्डिंगेक 25 वर्सां मायज जाली। तिची दशा जाली तरी पीडीए नजर घालपाक तयार ना। कोणूच कांयच करिना जाल्यार कोयर उखलपाचे माथ्यार। पहिल्यान पयलीं म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत क्लीन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा। हांगा पळय, हांगा सर्वसाधारण लागींचे लोक म्हणजे बरेचशे सांकोड्डे कुळे बिळे ह्या बरेचशे पयशिल्ले लोक हांगा बाजाराक येतात आनी ह्या हितून हो एक बाजाराचो म्हणजे तिस्को उजगांव बाजाराचें केंद्रबिंदू जावन आसा। पूण जेन्ना पीडीएन जेन्ना मार्केट घेतलें, मार्केट घेता आसतना किंवा गव्हर्मेंटाची आयडिया वेगळी आसली की हांगा एक सुसज्ज मार्केट जावन लोकांक एक बरे प्रकारचें हांगा सगळें मेळचें असो एक तो गव्हर्मेंटाचो हेतू आसलो। पूण हो निमाणी पर्यंत सफल जालो ना। आता जाला कितें, पीडीए त्या वटेन आसा। पीडीए कडेन समज जर आमी कॉन्ट्रॅक्ट केलो आनी कॉन्ट्रॅक्टाक ताका सांगलें की समज जर हे तुमी तुमचें मार्केट जें आसा तें तुमी डेवलप करा, कितें तें करा म्हणून, किंवा तुमच्या कडेन जायना जाल्यार आमकां पंचायती कडेन दिया म्हणून सांगलें तांकां। जाल्यार ते पंचायती कडेन दी म्हणटा जाल्यार ते म्हणटा तांकां पयशे दिया म्हणटा, तुमी पयशे दिवन तुमी घेया म्हणटा। हें कित पर्यंत सुटेबल आसा? हें बरोबर न्ही। तुमचो हे जागो, तुमची प्रॉपर्टी तुमी सांबाळात ना, तुमची सांबाळना जाल्यार पंचायती कडेन दिल्यार आमी पंचायती सांगलें तांकां की जर तुमी हें जर करता जाल्यार आमच्या कडेन दितात जाल्यार आमी हांगासर जे कोण व्हेंडर्स जे बसून तेंच्या कडल्यान सोफा बी कलेक्शन करून घेता आनी तितून आमी मेंटेनन्स करता म्हणून ते बी करपाक तयार ना। ह्या पीडीएकर वचून तांकां लेटरां धाडलीं कितें तरी करुया हेजेर हें तें। आतां आमी इतले त्रासांनी पडल्या की लोक आमचे हांगासर तिस्कार अशे त्रासांनी पडल्या की दोग तीग जाणांक डेंग्यू जाला आनी ते हॉस्पिटलांत ते आतां सामके त्रासान आहा। आतां आमी तशें चिंतलां की आतां हें जें आसा तें आमी कंप्लीट क्लीन करतले, कोण पंचायत करतले आनी हेजो सोंपो कसो घेवपाचो आतां हेजेर आमी मागीर आमचे मिटिंगेन आमी ठरयतले। पूण आतां सद्या आमची अशी परिस्थिती जाली की पीडीएन हांगा सामकें बिलकूल लक्ष घालपाचें नाकारलां आनी लोकांचें केंद्र कितें आसा की पंचायतीन कितें तरी करचें म्हणून। आनी ताका लागून आमी आतां पावलां उचल्ल्या की सद्या आतां फाल्यां हो आमी लेटेस्ट टोटली कचरो काडटले, कचरो कांयच दवरचे ना आनी हांगा ज्या जाग्यार कितें थोडी माती बिती कितें फिलींग करपा जाय ती आमी करतले। कितें लोकांनी हेजेर मातशें लक्ष दिवपाचें गरजेचें आहा, कारण तेंची भाजी हें आसता तेंच्यांनी कचरो खंय तरी एका जाग्यार दवरप जावं कितें करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आहा। ते आमी सगळ्या लोकांची एक आमच्या ह्या बाजारांतल्या लोकांची मिटींग घेवन तांकांय आमी सगळे कन्सर्न करतले आनी हें आमी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमी उलयल्या आनी हेल्थ मिनिस्टर हेचेर जातीन लक्ष घालतलो, ह्या बद्दल दुबाव ना, कारण इतलीं वर्सां कोणी हांगा लक्ष दिलें ना। 16 जुनाक उसगांव तिस्कावेलो पीडीए मार्केटाच्या स्लॅबाचो प्लास्टर कोसळिल्लो। अदीं स्लॅबाचे कुडके कोसळत आसतात। एक दीस बिल्डिंगूच देंवतली म्हूण पसरकार जीव मुठीत धरून दीस काडटात, ते उपरांत घडये मंत्री आमदार थंय वासपूस करूंक पावतले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। लायटीच्यो नित्याच्यो कटकटी, वाडिल्लीं बिलां आनी रस्त्यावेल्यो लायटी पेटना म्हूण मडगांव लागसारच्या लोकांनी मडगांवां आख्या पॉवर हावसाच्या इंजिनियरांक घेराव घालो। लायटीच्यो तश्यो कटकटी ना, रस्त्यावेल्यो लायटी घालपाचें काम चल्लां म्हूण आख्या पॉवर हावसाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर उलयलो। आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान लोकांचे प्रश्न मांडले। दोन लॉक आहा, रीडिंग सेम मेळ्ळा, स्टील यू आर गिवन 4000 रुपीज। ना थंय कितें आसता पळय, एवरेज ओनली एज पर एवरेज इज नॉट 4000 फ्रॉम 2000। So you take maximum. You take maximum of 60 days, and this is of 56 days. It is 4500 is coming to. See this. You take of maximum. लायटीची बिलां वाडल्या म्हूण बोवाळ पडला। कामुर्ले पंचायतीन खंय अजून मेरेन एलईडी लायटीच पळोवंक ना। आयज आमी सगळे लोक हांगा येयल्ले की आमगेलो प्रॉब्लेम हेका लागून आमकां 55 डेजांनी बील येयलां आनी आमकां तो फ्यूल टॅक्स जेन्ना हें घातला सारको डबल वाडोवन, डबल न्हू, अरावंड 5 टायम्स डबल वाडोवन घातला। इतले 18 रुपीज आहलो तो, 18 पैसे आहलो तो 62 पैसे केला आनी तो मिनिमम रेटीक 1 to 83 पासून आनी 183 पासून आनी तेजे फुडें भायर आनीक इन्क्रीज वाडत आहा मिटर रिडिंगा प्रमाणे। आनी दुसरो प्रॉब्लेम आमचो लायटींग
पावस स्टार्ट जाता थंयच आहा आख्खे सोर्यो भितर भरलेले आहात वायरान सगळे सोयरे भरोन आहात वाल भितर वचपाक तिवूय क्लीन करूंक ना स्ट्रीट लायट जे आमची LED तेंच्यांनी घातल्या वद्यो पेटना PWD ऑलरेडी न्हिदल्या ते रस्त्याक हळगे पडल्या आनी थंय LED त्यो लायट्स पळय स्ट्रीट लायट्स आसा ती एकूय ना फाल्यां सकाळीं कोणी मेलो कितें जालें द PWD एंड इवन द इलेक्ट्रिसिटी वील बी पार्टनर इन क्रायम म्हणपाक जाता ते थंय कांय दिश्टी पडना तो एक इशू आसलो आनी आमी कामोली पंचायतीन आमी अजून LED म्हणून त्यो पळोवंकूच ना ते LED आमकां बेगीच्या बेगीन दिवच्यो नाजाल्यार एटलिस्ट द ओल्ड फिचर्स आसा पळय त्यो ट्यूबलायट रिप्लेस करच्यो हेका लागून आमी आतां येयल्ले बिल्स वाडोवन येता एवरी डे देर इज ट्रिपिंग ऑफ लायट सो द म्हाजो मेन इशू आशिल्लो की कोणी मरचे पयलीं थंय लायट्स कितें तरी अरेंजमेंट करचें एटलिस्ट टेम्पररी अरेंजमेंट्स करच्यो आख्खे पॉवर हावसाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणटा तसो मोठो प्रॉब्लेम ना लोक MLA येयल्ले कुर्तोरी तांगे लायटी प्रॉब्लेम आनी बिल वाडलें म्हणल्यार मेनली बिकॉज ऑफ FPPCA चार्जेस आहा लास्ट तारीफ पेटिशनाचेर JERCन इश्यू केल्ले ते प्रमाण चार्ज केल्ले आसा ते चड आसा म्हणून सांगताले आनी लोक मंथली बिल्लिंगा डिमांड करताले आतां सद्या तर 45 days 50 days अशी बिल वता थोडे कडेन पण आमी मॅक्झिमम आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान सगळे हे एरिया कंप्लीट मंथली बिल्लींग जातले दॅट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सम ट्रान्सिशन आशिल्ले पयलीं आमी GL मार्फत ते बिल्लींग करताले आतां टाटाचे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केल्ले कडेन आहा प्रत्येक ऑल गोंयभर इन्स्टॉल केल्ले कडेन आसा आनी आमी स्वता बिल्लींग करतात आतां ते प्रॉब्लेम जावचेच ना एक्चुअली इन दीस एरिया तशी फ्रिक्वेंट पावर इंटरप्शन ना पण 1 minute 2 minute लायक दॅट इंटरप्शन आसा दॅट इज ट्रिपिंग्स आहा आनी मेजर हें कांय ना आनी आमचे स्टाफ इतले आसा रातचे इवन एट 12 o'clock 1 o'clock मागीर AE JE दे आर ऑन लायन एंड दे आर डुईंग इट सो स्ट्रीट लायट ओनली एक शॉर्ट पिरियड आसा 1 म्हयनेभर आसतले ते प्रॉब्लेम ते कंप्लीट जातकच मागीर सारको सेटिंग जातलो प्रुडंटा खातीर सावयो डायस म्हापशा शुक्रारच्या बाजारात FDAन रेड मारली FDAन मसाले गुटखा आणि फरसाण जप्त केला मेकळे मसाले विकपाक मेळना फरसाणाचे पॅकिंग सारखे नाशिल्ले तशेंच गोंयांत गुटखाचेर बंदी तरी आसतना शुक्रारच्या बाजारात ह्यो गजाली बिनधास्त विकताले निकालो ब्लैक निकालो इधर रखो कलम करो नीचे वाला करो क्या है वो बाकी का सब दिखाओ क्या क्या है वो ये सिगरेट है निकालो बाहर आता तेणे आमकां सांगला की हो तंबाखू ते पानाक यूज करता म्हणून सो इन अदर वर्ड्स दिस इज यूज फॉर एडिबल पर्पज आनी एडिबल पर्पज जे आहा खावपाक गोंयान तंबाखू बॅन केल्ली ऑर्डर आसा सो तेका लागून हो आतां आमी आमच्या ताब्यान घेतला तशेंच हाजेर जी आसा ही वॉर्निंग जी आसा ती 85% आसपाक जाय आनी सारकी जी वॉर्निंग आसा पळय ती सारकी ना ते हाका लागून हे प्रोडक्ट अलाउड ना हे आतां आमी सगळे काडून घेतले जे अलाउड ना ते FDA ऑफिशियल्सांनी हांगा म्हापसा मार्केटान एक रुटीन आमी रेड घातल्या टू चेक फूड आयटम्स म्हणजे कोण कोण कशें विकता आनी वीथ लायसन्स वा विदाउट लायसन्स एक आमकां कंप्लेंट आसा एक मसाला आयटमाची लूज मसाला विकपाक बॅन आसा म्हणून आमी लास्ट 2 म्हयन्या पयलीं एक ड्रायव्ह केल्लो आनी सगळ्यांक बंद केल्लें म्हणून ते एक फॉलोअप एक्शन आमी आज परत घेतली तरी आमकां हांगा एक 4-5 मसाले वाले मेळ्ळा तेंचे आमी परत आयज सॅम्पल्स काडला आनी मालूय सीज केलो हांगा एक म्हाका एक फरसाण वालो मेळ्ळो हो सगळे सावंतवाडीच्यान माल हाडटा एक तर विदाउट लायसन्स आनी दुसरे तेंचे कडेन डेट ऑफ पॅकींग जी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहा ते खंयच्या एका आयटमार तांणी घालूं ना म्हणून हांवें जवळ जवळ 20,000 रुपयांचो माल सीज केलो आनी जो आतां आमी ऑफिसान व्हरून एनालायज करतले आनी तेजेर जी कायद्यान कारवाई आहा ती करतले आनी मसाले हांवें जवळ जवळ 7 जाणांचे आमी आयज सॅम्पल्स कलेक्ट केल्या प्लस ते विदाउट लायसन्सूय आहा तेंचे आमी आतां फुडें फॉलोअप एक्शन घेतली म्युन्सिपालिटीच्या हेल्प घेवन घेऊया एक ब्रेक